फाटले कांय दीस वंडाळा गांवांत धुमाकूळ घालपी ब्लॅक पॅन्थर आतां तळसाय दारबांदोड्या पावला। रातच्या वेळार तो धुमशेणां घालतना दिश्टी पडटा। ह्या प्रकाराक लागून आतां तळसाच्या थळावां मदीं भंय पातळ्ळा। फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन दारबांदोड्या वाठारांत ब्लॅक पॅन्थर धुमाकूळ घालीत आसा। कांय दीस पयलीं दारबांदोड्याच्या वंडाळ्या गांवांत एका सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थरान हल्लो केल्लो। ब्लॅक पॅन्थराच्या हल्ल्याचो प्रसंग सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान कैदूय जाल्लो। आता तर ब्लॅक पॅन्थर वंडाळ्यांतल्यान तळसाय दारबांदोडा वाठारांत पावला। बिरेस्तारा राती तळसाय वाठारांतल्या एका घरा भायर ब्लॅक पॅन्थर आयिल्ल्यान पडवेत बशिल्लो सुणो आपलो जीव वाटोवपा खातीर भिवन घरांत शिरलो। हो सगळो प्रकार जेन्ना घरांतल्या लोकांच्या लक्षात आयलो तेन्ना तांणी भायर येवन पळयले तेन्ना ब्लॅक पॅन्थरान पळ काडलो। ब्लॅक पॅन्थराचो वावर दिसान दीस वाडत आसा, पूण अजून मेरेन ताका धरपाक रानाखात्याक येस आयिल्ले ना। ह्या प्रकाराक लागून आता थळाव्यांच्या मनात भंय पडला। बसल्ले पळय ते प्रत्येकाची घरान वयता ब्लॅक पॅन्थर वयता तेन्ना पयर केन्ना हांगा येयल्लो म्हणटाले ते गजाल खरी आसा? आता ती गजाल खरी आसा न्हू, तेंगेल्या घरा येयल्लो न्हू तो। घरा येयल्लो मागीर तेंच्यांनी पळयला न्हू तो, आमकां काय पळोवना म्हणजे तेंची तो न्हिदता म्हणटा ताका खबर आसता न्हू। कोणा कुत्र्या बी येयला कुत्रे हांगा वळना तेंगेल्या, तो तेजे उडी घालो कुत्रो तो पळो पयलीं घरा पळो तरी जालो। पयलीं अशी वाघ गांवां येनासले? ना मागीर वागता रे बारीक ते। तो काळो किट्ट आसले म्हणटा तो काय कितें तेणी पळयला ना, आमी पळोवना न्हू अशें आतां कोणी। की वंडाळ्या गांवांत जो आसा पळय दारबांद वंडाळ्यान तो काळेलो वाघ येता तो सीसीटीव्ही कॅमेरान कैद जाला थंय आनी दिसता काळो म्हणून सगळे हेजे दिसता कॅमेराचेर दिसता। तेन्ना तो हांगा बीन डायवर्ट जाला काय? तेणी पळयलें ताका कळटलें न्हू तो, ताका तेजीच व्हिडिओ काडून तुका कळटलें आहा न्हू। जे दोळ्यांनी पळयता ताकाच म्हायती आसता न्हू, आमी आतां कितकें सांगलें म्हणून तुका। पयलीं अशी जनावरां चालू आसली ती वागता चालूच आसली, व्हरतालेच कुत्रे व्हरताले तेंच्या स्लॅबाचेर वयर चडोन नुसू येयला कुत्रे। स्लॅबार चडोन सुद्दां येयला? इतली वयर चडलो स्लॅबाचेर? पायऱ्या वयल्यान चडटा कुत्रे। आतां जालें 1 वर्स मायज जालें। पयलीं येयल्लो, खूब पयलीं येयल्लो। कितलीं घरां आसा हांगा? आसा 50 आसा तळसाय। नमस्कार, आमी दारबांदोडा तळसाय हांगा आसा, जे पयर राती एक ब्लॅक पॅन्थर येवन हांगा कोणाच्या घरान भितर सरलो। जो कुत्रो आशिल्लो भायर बसलेलो तो कुत्रो ताका पळयलो आनी घरान उडी मारून भितर पळलो आनी ब्लॅक पॅन्थर भायरूच रावलो। इतले लायटीचो उजवाड आसा हांगा, सगळ्याक ट्यूबलायटी पेट्टा, तरी आसतना हे जे जनावर आसा रानटी जनावरां ब्लॅक पॅन्थर बीन बिबटे अशे हे रातचे अशेच भोंवत आसता। आज तेंचे फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान जे घर दिसता त्या घरा कडेन येवन गेल्लो तो। हेजे कितलेशेच पयलीं जवळ जवळ वर्सभर जाता येयली वयर तेरासाचे गेलो कुत्र्याक हांगा व्हेल्लो आसा, बिबट्यान बी व्हेल्लो आसा। बिबटोय भोंवता, ब्लॅक पॅन्थरूय भोंवता आनी बाकीची हेर जनावरां रातची हांगा लायटी उजवाडार सुद्दां भोंवता। पयलीं लायट पेटली म्हणटकीर जनावरां भितालीं, पूण आतां तशें कांय ना। आतां तांकां ती संवय जाल्या आनी ते सगळे गांवांत भोंवत आसता। ताका लागून हांगा तळसाई जे वातावरण आसा तेवूय तेंचे भयभीत जाल्ले आसा। जे कुत्रे आहा सगळ्यांचे ते सगळे कुत्रे लोकांले रातच्या घरान घालता आनी आपली आपली कुत्री घरान घालता आनी दवरिता। गोमंतक टीव्ही खातीर तळसायच्यान एकनाथ खेडेकर।